Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Prudent. Book your seat today. Limited seats available. एरियस लायल्या उपरांत आमकां एक्सेप्टेबल ना. आमचे भितरले सगळे जाण शॉकान वयतले मागीर. आमचे वेपारी वर्ग आसात, थोडे जाणांक आमकां जमतले म्हणल्यार बाकीच्यांक जमचे ना ते. भिवूनच तांकां हे जातले, प्रॉब्लेम जातले, कार्डियक अरेस्ट येवपाक. आमी सरळ सांगता सर ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी की आमकां एरियस तुमी लावूच दाखयात, आमी पळयता कितें करपाक. मजगती पालिकेच्या सीओन लायसन इश्यू करपाचें उतर दिलां. विमान आसलो की जे एरियेज आहा विजाच्या बाबतीत ते घेवचे न्ही आनी जो रेट जो कंटिन्यू जो कितें आसलो रिन्युवला मग ते कितें पेमेंट करताली म्युन्सिपालिटी तो रेट गृहीत धरून तेंचे रिन्युवल करचे. पूण म्युन्सिपालिटीच्या बाबतींत कितें जालां ऑडिट जाल्ली आनी ऑडिटान हो विशय हाडलेलो नदरेक की विजाचे जे रिन्युवल जे जाता पळय ते एक्चुअल रेटान जायना. जो सरकारान रेट जो सांगिल्लो त्या रेटा प्रमाणे जायना आनी त्या लागून थकबाकी जाता. आनी त्या लागून आमी जेन्ना फायली ह्यो ड्यूज आहा रिन्युवलाच्यो त्यो स्क्रुटिनी केल्यो तेन्ना आमचे नजरेक आयले की गेल्ली 20 वर्सां अश्यो फायली अश्यो आहा की त्यो रिन्युवलूच जावंक ना. विशय एक 4-5 मुद्द्यान गेलो आनी तेजेर सरकारान आमचे कडेन रिपोर्ट मागलो. तो रिपोर्ट कितें आसली बेजीक कितें इनपुट्स आसले ते आमी आमच्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांक दिल्ले आसा आनी थ्रू आमचे सिनियर सीएमाकूय अप्रेज करपाक तांच्यांनी आपलो एक रिपोर्ट घातलो आनी तो रिपोर्ट डिसिजन आहा. त्या रिपोर्टाचेर कितें जे डिसिजन जे येतले पळय त्या प्रमाणे हांगा इम्प्लिमेंटेशन जातलें आनी व्यवस्थीत जे स्क्रुटिनी मागीर रिन्युवलाचो जो कितें भाग जो आहा पळय तो फुडें घेवप जाता. आश्वासना उपरांत मोर्चा फाटी. जालें की कमी घेवचें म्हणून जे कोणी भरला तांकां ते रिफंड मेळटलो, तांकां बेनिफीट मेळटलो. त्याच बरोबर फाटी युडी सेक्रेटरी आयिल्लो, DMA आयिल्लो आनी हांगासर मार्केटान येवन तेंच्यांनी सर्वे केल्लो आनी आमच्या हांगासर म्युन्सिपालिटीन सर्वे केल्लो. ताणें रिपोर्ट दिल्लो आसा म्हाका. तो रिपोर्ट आमच्या फेवरान आसतलो अशें युडी सेक्रेटरीन सांगलेलो आसा. त्यामुळे त्या रिपोर्टाचेर डिसिजन जातले आनी गव्हर्मेंट बेगीन बेगीन डिसिजन घेवन आमचे जे कितें निर्णय आसा ते आमचे मागणे पूर्ण करतले अशें सांगता. त्यामुळे आमी ते सद्या तरी तेंचेर आमी भरसो दवरया आनी आज आमी हांगांतल्यान बरो दिसपाक जाय आनी आमचो धंदो सुरू करूया. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.